काणकोण केपें वाठारांतलीं फळां भाजी विकपी ग्रामीण भागांतली बायलांक शेळीचो प्रश्न। आपणाल्या पोरसांतली भाजी आनी हेर फूल फळावर हाडून मडगांवां विकपी ह्या बायलांक मार्केट शेड उबारून दिता म्हूण 30 वर्सां आदीं उतर दिल्लें। मात शेड केन्ना जालीच ना। ही बायलां होच धंदो करून आपणालें कुटुंब सांबाळटा। हांगा रस्त्या कुशीक वतांत बसून ती आपणालें सामान विकता। सरकार शेतां करात शेतां कसयात म्हणटा जाल्यार आमच्यो गांवठी भाजयो विकप्यांक फावो त्यो सुविधा ना। ओके आणि हांगा जेवन विकताली पयलींच्यान कितें कितें विकता गे तूं? मोगी, तवशी, कोसाळी, वांगी तसली तांदूळ पयले आमी। गांवान खंयचे? बेनोड्या। आणि तुमकां सरकारान पयलीं कितें तुमकां शेड बांदून दिता म्हणून सांगलेली ती जाणा तूं? अजून बांदूंक ना। कितली वर्सां जाली आसतली सांगल्या तुमकां बांदून दिता? कितली वर्सां जाली तिशेक वर्सां जाली म्हण तूं? हय बांदून तुमकां आणि कोणचे मिनिस्टराक मेळ्ळी तुमी? दिगंबर कामती कडेन गेल्ली? केन्ना? मे म्हयन्या वचून येयले? मागीर कितें सांगलें तेणी? ओके किती वर्सां जाली तूं हांगा हे सामान विकता तुझे? कितें विकता तूं हांगा? गांधी मार्केट म्हळ्यार भायल्यान येता तो विकनाय? आमी कितले फावटी म्युन्सिपालिटी गेल्ली, आमकां हिंग येवपार दवर आमी म्युन्सिपालिटी मागीर गेली मागीर तेमी सांगलें आमकां कितले फावटी आमी कितें जाल्यार हें करता म्हणून मागीर अजून केलें ना तेमी मार्केट जागा बांदून दितले म्हणून रावपाक विकपाक तुमकां? म्युन्सिपालिटी आणि मिनिस्टर कोण येवंक नासले हांगा मेळपाक तुमकां? मिनिस्टर अशें कोण येयना। आतां हेच तुमी पळय हेच करपाक आमकां कितले फावटी तेमी आमचे कडेन उलोवन बी कितले फावटी वयले जागा दिता म्हणून? जागा दिता म्हणून। तुमी खंयचो वेपार हाडटा, गांवठी वेपार हाडटा, आमी कितले म्हयने येता अशें करून तेमी कितले फावटी आमकां उलोवन वयले। कितली वर्सां जाली आसतली ह्या गजालीक आतां? हे जाले आतां 25 वर्सां जाली। 25 वर्सां जाली? हय जाली। प्रुडंटा खातीर सगुण गावडे।